राज्यान गोय मुक्ती दिसा निमतान गोयभर कार्यावळी जाल्यो, परेडी जाल्यो, तिरंगो बावटो हुबोवन गोयभर गोय मुक्ती दीस मनयलो. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. खंयचीच योजना आखता आसतना, खंयचोय निर्णय घेता आसतना हांव विचार करतां म्हज्या जनता जनार्दनाचो. हो हिंदू, तो मुस्लीम, तो क्रिस्तांव, हो उजवो, तो डावो, हो परकी, हो भेदभाव केन्नाच दवरिना. सबका साथ, सबका विकास, ह्याच सबका विश्वास, सबका प्रयास ह्याच माननीय मोदीजींच्या सुतवाच्याचेर गोंयचो विकास सातत्यात फुडें व्हरता. गोंयची प्रगती, गोंयचो विकास हो सारको सगळी जितली सरकार आसलेली त्या सरकारांनी गोंय फुडें व्हरपाक जाता तितलो प्रयत्न केलो आनी गोंय आज आमी पळयतात, आज आमचे बिचीस आसात, गोंयचे नांवानच फेमस आसात. ते सायडीन महाराष्ट्राचे बिचीस आसात, पण आमचे बिचीस म्हणजे नंबर 1 जाल्ले आसात. देशांत आनी विदेशांत सुद्धा आमचे बिचीसाचे पयलीं नांव घेतात. थंय वचपाक जाल्यार काळंगूट वचपाक जाय, थंय वचपाक जाल्यार कोलवा वचपाक जाय, थंय वचपाक जाल्यार मोरजे वचपाक जाय. अशी प्रगती, अशें गोंयचें नांव आनी अशी प्रगती आमची जावपाक लागली. Inclusive growth of Goans, new opportunity, new normals of growth. Who has given you? हे चिंतपाची गोंयकारांक चड आनी चड गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हे तरी सारखे आमचे गोंयकारांक चिंतले जाल्यार आमकां खूब आनी खूब मुखार वचपाक मेळटले. आज लिबरेशन डे आमी सेलिब्रेट करता. गोंयकार किंवा भारतीय जो आसा तो कशे तरेन गुण्या गोविंदान वावरता हे पयलू अत्यंत म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणूनच जेन्ना आमी सगळे एकठांय येतले, आमचो एकवट दाखयतले, जेन्ना लोकशाहीचो आधार हो आसा, लोकशाही बळकट जातली, तेन्नाच खंयचोय जो देश जो आसा किंवा खंयचोय जो अविचारी जे लोक आसात आमचे विरुद्ध उलोवपाक शकपाना किंवा आमचेर दावो करपाक शकपाना. With all efforts of Goa has excelled in various fields, which makes the state a jewel in the crown of India. As we have our Honorable Prime Minister inaugurating the renovated Fort Aguada jail, I take this opportunity to salute our freedom fighters who fought for our freedom and were imprisoned there. For them we owe our greatest allegiance. And I also assure the people of Goa that this historic monument, this historic place where freedom fighters were launched, will never be privatized. गव्हर्नमेंट हायस्कूल सदरच्या शिक्षकांनी राष्ट्रगीत सादर केले.